नमस्कार आणि येवकार गोमंतक टीव्हीच्या आयच्या एपिसोडान आयच्या सदरात तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही आणि हॉक या कार्यक्रमाचें नाव जावन आसा स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत, म्हज्या फुड्यान आसात अशेच एक स्वयंपूर्ण युवा जे व्यवसायिक कुटुंबांतल्यान येता, म्हणजे एक धंदो करपी कुटुंबांतल्यान येता. अशा कुटुंबांतल्यान येता ज्या कुटुंबाक संबंध संपूर्ण गोंय वळखता वेगवेगळ्या कारणां खातीर. एक म्हणजे एक संपूर्ण धंदो, प्रोफेशन आणि प्रोफेशनल बेस्ड बिझनेस, एथिक्स बेस्ड बिझनेस, जे एथिक्सा कडेन समाजाचे रीण आमी कितें तरी दिवपाचें आसा म्हणून आमी धंदो करतात, अशा पद्दतीची मानसिकतेन ते धंदे चलयतात. आल्कॉन ग्रुप हो तुमी आयकला आसतलो. अनिल बाब खंवटो म्हणजे आल्कॉन ग्रुपाचो पंचप्राण. अनिल बाब खंवटे पयलीं सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन सामान्य मनुष्य जे करता ते सरकारी नोकरेंत ते आशिल्ले, पण जेन्ना ज्या मनशाची विजन आभाळा परितली पयस आसता, मनशाचें डिटर्मिनेशन फर्मागुडी सारक्या दोंगरा भशेन आसता, सिद्धनाथ पर्वता भशेन स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन आनी वील पॉवर आसता, तो सरकारी कामाच्या भितर नोकरे भितर जोखडून रावंक शकना. अनिल बाब खंवटे सरकारी नोकरींतल्यान भायर सरले आनी आल्कॉन एंटरप्रायझीस नांवाचे, आल्कॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज नांवाचो एक व्हडलो स्वयंपूर्ण रित्या धंदो ताणें उबारलो. अनिल बाबाचे दुसरे भाव तांचे हे चिरंजीव आज आमचो स्वयंपूर्ण आसा गौरव बाब खंवटो. गौरव बाब खंवटो जरी खंवटे कुटुंबांतल्यान जरी आयलो जाल्यार सहजासहजी आल्कॉनान एंट्री मेळपा सारकी परिस्थिती न्हय, कारण अनिल बाबाक आमी पळयता एक प्रिंसिपल्ड मनीस, एक प्रोफेशनल मनीस. जितलो सॉफिस्टिकेटेड तितलो ताचो मर्मबंद समाजा कडेन ताची नाळ जुळ्ळ्या. अशा कुटुंबांत आकाश बाब खंवटो आणि गौरव बाब खंवटो हे नवे खंवटे कुटुंबाची, खंवटो फॅमिलीची आणि या बिझनेसाची लिगसी तुम्ही सांभाळटाले न्हय. येस सर. दडपण येना. इट इज अ चॅलेंज. दडपण म्हणजे कशें, तुमच्या वडिलांचो एक सेपरेट व्यवसाय आशिल्लो, अनिल बाबाचो एक वेगळो व्यवसाय आशिल्लो, आणि ताच्या भितर म्हणजे धंदो करपी कुटुंब आणि समाज जाका मानता, समाज जाचे कडेन बऱ्या अपेक्षेन पळयता, अशें अनिल बाब येदें व्हडलें व्यक्तिमत्व. तुमच्या वडिलांचें तशेंच व्यक्तिमत्व. अशा कुटुंबातलो भुरगो स्वयंपूर्ण जातलो हातून कांय दुबावूच ना न्हय. धंद्यान येवकूच जाय, कारण लिगसी वॉज लायक दॅट. पण तरी आसतना ग्रॅज्युएशन केल्या नंतर, इंजिनियरींग केल्या नंतर आणि फॉरेनाक वचून, अमेरिकेक वचून MBA केल्या नंतर सुद्दां तुमी नोकरेंत आयले आणि मागीर नोकरेंतल्यान धंद्यान आयले. सो ही मातशी पार्श्वभूमी सगळ्यांक सांगात. तुम्ही पळयतात गौरव बाब खंवटो, आमचो आयचो स्वयंपूर्ण युवा. थँक्यू मनीष बाब. थँक्यू फॉर गिवींग मी दी ऑपॉर्च्युनिटी आज येवपाक हांगा आनी म्हगेले थॉट्स शेअर करपाक. सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार जे बिझनेस स्टोरीज ज्यो हांव घरा आयकता त्यो म्हज्या आज्या कडल्यान सुरू जाल्यो. बरोबर. वेर म्हज्या आज्याचें हांगा वचून पर्यंत आमचें शॉप आसा हांगा 18 जून रोडार, आनी तो 1940s or 1950s तेन्ना तो कॉन्टो ब्रँडेड सिवींग मशीन्स हाडटालो आनी विकतालो हांगा. सो थंयच्यान ज्यो स्टोरीज आमी ल्हानपणा पासून आयकता त्यो मागीर थ्रू आवट आवर एड्युकेशन, मागीर एडल्टहूड एंड ऑल, दॅट वॉज कायंड ऑफ एन एनकरेजमेंट फॉर अस एज अ स्टार्टींग पॉयंट. सो हांवें म्हजें स्कुलींग बेजिकली मुश्टी फंड हांगा हातूंतल्यान पणजे थंयच्यान केलें. आनी देन आय डीड माय इंजिनियरींग, मेकॅनिकल इंजिनियरींग फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, आनी ताज्या मागीर आय वॉन्टेड टू डू माय मास्टर्स. सो ताज्या खातीर हांवें तयारी केली एंड आय आन्सर्ड फॉर द एंट्रन्स एग्जाम्स इन मुंबय, आनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी विथ स्कॉलरशीप टू गेट इन टू हॉफस्ट्रा युनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क because it was closest to the Wall Street financial markets. आणि फायनान्स हो तुझो मागीर थंय मेजर घेतले तुवें, इलेक्टिव्स तुवें MBA इन फायनान्सान केलें इन हॉफस्ट्रा. करेक्ट. सो थंय म्हाका बरो एक्सपोजर मेळ्ळो अबावट एनी कॅपिटल प्रोजेक्ट्स आनी इन्वेस्टमेंट जेन्ना कंपनीजाचे लोक हें करतात, कॉन्सेप्चुलायज करतात, ताजो एक्सपोजर मेळ्ळो अदर देन माय टेक्निकल बॅकग्रावंड इन माय इंजिनियरींग. सो तें करतकीर मागीर वायल आय वॉज डुईंग माय MBA हांव म्हजें इंटर्नशीप करपाक लागलो. आनी थंय इंटर्नशिपान ऑब्वियसली दे टेस्ट यू, ते पळयतात की तूं कसो परफॉर्म करता तो, आनी तातूंत म्हाका तांणी मागीर सिलेक्ट केलो फुडें कंटिन्यू करपाक आफ्टर माय MBA. सो देन इट वॉज ओन्ली वर्किंग. पयलीं मातशें स्ट्रगल जालो, एड्युकेशन आनी वर्किंग एट द सेम टायम.
तो मातसो लोड चड आशिल्लो पण देन इट वॉज ऑल गूड. आय गॉट यूज टू द वर्क. मागीर तुमी 1 वर्स नोकरी केली. हय. सो 1 वर्स नोकरी केली आणि आय वॉज अ बिझनेस एनालिस्ट इन टू अ मल्टीनॅशनल कंपनी विच वॉज आता मजा पळयात दर्शकांनो, गोमंतक टीव्हीन काय बरे गौरव बाब आपले काणी सांगता आपूण कसो फ्रॉम अ एम्प्लॉयड पर्सन दुसऱ्या कडेन नोकरी अमेरिकेक करतना आपूण मागीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो धंद्यान आपूण कसो आयलो. एक गजाल महत्वाची, धंदेवाईक कुटुंब वेवसायीक कुटुंबांतल्यान आजा पासून जे ब्रँडींग खंवटो एंटरप्रायझीस म्हणून जे सुरू जाता, चुलत्या पासून वडिलां पासून, वडिलांचो धंदो वेगळो, चुलत्याचो एक वेगळो कॉग्लोमेरेट एस्टाब्लिश करपा सारकी तांची त्या वेळाचें हें, आणि त्या कुटुंबातले हे 2 जाण आकाश आणि गौरव चुलत भाव त्या धंदेवाईक मानसिकतेन वाडटात, पण प्रोफेशनल एज्युकेशन आपणाक जाय हो हावेस तांणी धरलो आणि त्या हावेसांतल्यान ते अमेरिकेक पावले. नोकरी करून मागीर धंद्यान येवपाचें किंवा बिझनसान येवपाचें कशें, वॉट वॉज अ टर्निंग पॉयंट? सो नोकरी ऑलवेज धंद्यान येवपाचो वॉज ऑलवेज दी आशिल्लो मोटो येवूच जाय. इट वॉज जस्ट अबाउट आय स्टील बिलीव दॅट की आणि सगळे म्हणजे घरचे सुद्धा हे करतात, एंडोर्स करतात तो थॉट की जाता तितलो एक्सपिरियन्स भायर घे, रियल लायफ एक्सपिरियन्स घे, बिकॉज यू गेट टू नो द वे ऑफ वर्किंग. आणि म्हाका तो युएसाक मेळ्ळो, थंयचो कल्चर डिफरंट, इंडियाचो कल्चर डिफरंट, सो थंय म्हाका टोटली डिफरंट. हय आनीकूय डिफरंट, करेक्ट. सो तो एक्सपोजर मेळ्ळो म्हाका आणि तेन्ना मागीर दॅट वॉज अ डिसायडींग पॉयंट फॉर मी. सपोज हांव कंटिन्यू करतालो जाल्यार मे बी आज पर्यंत थंयच आसपाचो, बरोबर, ऑर आय हॅड टू कायंड ऑफ कम बॅक टू इंडिया. आणि जे पॉयंट्स म्हज्या तकलेन आशिल्ले तेन्ना की बेसिकली तेन्ना इंडिया स्टोरी तशीच ओपन अप जाताली. दुसरी गोष्ट, एज एन आल्कॉन ग्रुप वी आर अ 40-year-old ग्रुप टुडे, आणि एसेन्शियली वी आर बेस्ड इन गोवा. आमचे खुबशे ऑपरेशन्स आसा गोवा आसा. सो आवर विजन वॉज टू टेक इट बियॉन्ड गोवा. आणि ओवर द लास्ट 10 years नाव वी हॅव टेकन स्टेप्स इन दॅट डिरेक्शन की वी हॅव ट्राय टू इनक्रीज आवर फुटप्रिंट आणि बिझनेस प्रेझन्स आउटसायड गोवा ऑल्सो. सो तो विजन आणि तो थॉट प्रोसेस घेऊन, आणि बिकॉज वी आर अ जॉईंट फॅमिली, हांव आणि आकाश आमी बरोबरूच वाडल्या, आणि आवर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स अँड आयडियाज वर व्हेरी मच सिमिलर थ्रू आउट. सो तो विजन आणि तो थॉट प्रोसेस घेऊन, आणि ऑब्वियसली आमचे चेअरमॅन अनिल बाब तांचे हे विजन आणि मार्गदर्शन विजन फुडें व्हरपाक. सो विथ ऑल दोज आयडियाज इन मायंड दॅट वॉज अ टायम वेन आय डिसायडेड की हांव परतो येतलो म्हणून. आणि आय केम बॅक इन अबाउट 2012. आणि ताज्या मागीर आय स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोजर इंडिव्हिज्युअली इन टू वेरियस बिझनेसीस. आमचे बेसिकली 5 वर्टिकल्स आसा. मॅन्युफॅक्चरींग हो वर्टिकल आमचो लार्जस्ट वर्टिकल आसा, आनी मॅन्युफॅक्चरिंगा भितर सुद्दां आमी वेरियस मॅन्युफॅक्चरींग आयटम्स करता. कन्स्ट्रक्शनाचे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स लायक सिमेंट, मागीर कॉन्क्रीट, मागीर प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स लायक पेवर्स बी सगळे ते, मागीर ड्राय मिक्स मोर्टार प्रोडक्ट्स लायक प्लास्टर, टायल एडेसिव्ह, रिपेर प्रोडक्ट्स. तुजे एरियाज खंयच्यो, म्हणजे तूं धंद्यातले खंयचे एरियाज पळयता आज अल्कोनात? सो हांव मोस्टली इनवॉल्ड आसा मॅन्युफॅक्चरींग, हॉस्पिटॅलिटी आनी कन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन, सो मोस्टली ऑपरेशन्स. आणि फायनान्स म्हगेलो ओवरऑल स्ट्रॅटेजिकल रोल येता. आमचे कडेन आमचो स्ट्रक्चर मांडिल्लो आसा आमच्या कंपनीचो, वेर वी हॅव प्रोफेशनल्स हू आर देर टू मॅनेज दॅट ऑन अ डे टू डे बेसीस. बट म्हजो फोकस मोस्टली वता इन माय एरिया ऑफ ऑपरेशन्स. व्हेरी गुड. वेर वी हॅव टीम्स इन ईच एरिया, आणि त्या टीमी बरोबर, त्या लिडरशिपा बरोबर आमी काम करता. आल्कॉन ग्रुप हो गोंयचो एक व्हडलो ग्रुप. अनिल बाब खंवटे सारक्या एका राजा मनशाचे, एका वर्राद मनशाचे, एक गोंया प्रती प्रेम आशिल्ल्या मनशाचे, गोंयची भाशा, गोंयचें जेवण, गोंयची संस्कृताय आणि गोंयची औद्योगिकता, उद्योजक गोंयांत तयार जावचे म्हणून ते धडपडटात. आणि खंवट्या फॅमिलीन किंवा आल्कॉन ग्रुपान अशी परंपरा आसा, जे जे लोक तांचे बरोबर जुळटात तांकांय ते प्रोत्साहीत करतात एंटरप्रेन्योर जावपाक, सेल्फ बिझनेसीस घेवपाक. आणि अशा वातावरणात जेन्ना तुम्ही काम करतात आणि एका ऋषितुल्य एका व्हडल्या मनशाच्या बरोबर काम करतात, चेअरमॅन इज नोन फॉर हिज थॉटफुलनेस, हिज विजन, आणि अनिल बाबाचें अस्तित्व तर पावलो पावली जाग्या जाग्याचेर आमकां गोंया भितर तांच्या धंद्या भितर जाणवता. कशें दिसता, दडपण येता तांचे बरोबर काम करपाक? डेफिनेटली. ना, दोनूय सायड आसा. हांव पॉझिटिव्हली पळयता ते की गेटिंग द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क व्हेरी क्लोजली विथ हिम,
आनी डे टू डे शिकपाक मेळटा. हय नेगेटिव्स अशें कांय ना, बट इट इज आय वूड से द नेगेटिव्स इंटू चॅलेंजीस की ही ऑलवेज कीप्स यू ऑन ऑलवेज ऑन टोज. सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग ही इज थिंकिंग 2 steps ahead. सो आता आफ्टर 10 years or 12 years की वी आर वर्किंग म्हणजे म्हणजे आमचो थॉट प्रोसेस तसोच जावपाक स्लोली लागला की वी ऑल्सो थिंक ट्राय टू थिंक. अनिल खंवटो नावाचे विद्यापीठ ते अल्कॉन ग्रुपातले. म्हणजे वेन यू वर्किंग विथ हिम तुम्ही दर दिसा परीक्षा, दर दिसा अभ्यास आणि दर दिसा एक मार्गदर्शन. अनिल खंवटो नावाच्या विद्यापीठात आकाश आणि गौरव हे 2 लिगसी चलोवपी भुरगे आता तयार जातात. अशी कितलीशी विद्यापीठां गोंयांत आसात. म्हणजे गोंय विद्यापीठ विद्यादान करता हें वेगळें, पण गोंयची जी औद्योगिक घराणी जी आसात, जाणे आपल्या कश्टान ती घराणी उबी जाल्यात आणि औद्योगिक क्षेत्रांत ती नांव वयर सरता, तांच्या फुडल्या पिढी खातीर ही आयची कार्यावळ सामकी म्हत्वाची. तुमचें शिक्षण आणि घरची परंपरा, घरातल्या जाणट्याचे विजन आणि तुमचे परिश्रम हाचो मेळ जर व्यवस्थित बसत जाल्यार गौरव सारखे, आकाशा सारखे भुरगे नवें कितें तरी करतात आपल्या प्रयत्नात. म्हाका आतां तुमी सांगा, तुमच्या दोगांच्या प्रयत्नांनी किंवा तुमच्यो आयडियाज जेन्ना तुमी चेअरमॅना कडेन डिस्कस करता, तुमच्या आयडियाजांतल्यान कितें नवें तयार तुमी केलें? तुमी अल्कॉनाक नवें, ह्या दोगूय जाणांनी नवें अल्कॉनाक कितें दिलें? सो बेसिकली जेन्ना आमी एंटर जाले, आकाश एंटर्ड इन 2006 आणि सो देन वी वेंचर्ड इन टू अनदर वर्टिकल ऑफ ऑटोमोबाईल ट्रेडिंग. सो तेन्ना तांणी ह्युंडाय वर्कशॉप आणि ह्युंडाय सबसिक्वेंटली तुम्ही मर्सिडीज केले. And now we also have Tata. So that entirely this was a new thing तुम्ही ऍड केले. Correct. आणि पळय ट्रेंड पळय तांचो, दोगूय भुरगे फॉरेनाक शिकपी ऑफकोर्स एक आकर्षण आसता फॉरेन कार्स, त्याच बरोबर इंडियन ब्रँड्स, टाटा जावं किंवा कोरियन ब्रँड जावं, हुंदाय जावं, या हुंदे, टाटा, मर्सिडीज ह्या वेगवेगळ्या कल्चरांतले आयिल्ले हे प्रोडक्ट्स, ते फिलॉसॉफी, ते कल्चर कशें आत्मसात करतात तुम्ही? सो डेफिनेटली आमी वायल दीज ट्रेडिंग वर्टिकल ह्युंडाय आनी मर्सिडीजा बरोबर आमकां काम करपाचो एक्सपोजर मेळटा. आमी त्या सायडीन ACC, अंबुजा सारकिल्यो व्हडल्यो कंपनीजां बरोबर टायअप आसा. सो सगळ्यांचे जे बरे बेस्ट प्रॅक्टिसीस आनी फिलॉसॉफीज आसा, वी ट्राय टू इनकॉर्पोरेट देम. आनी आमचेच हांगा फ्रॉम अ प्रोप्रायटरी ऑर फ्रॉम अ पर्सन ड्रिवन ऑर्गनायझेशन हांवें आकाशान आतां प्रयत्न केला प्रोफेशनल करपाक केला. सो दॅट इज वेर आवर मेजर कॉन्ट्रिब्युशन ऑर द शिफ्ट दॅट वी आर ट्रायंग टू डेव्हलप. सो खूब प्रयत्न आमी करून आतां खूब थंय सक्सेसफुलूय जाल्या, बट वी कॅन से वी आर स्टील इन अ व्हेरी प्रोमोटर ड्रिवन बट प्रोफेशनल सेटअप कायंड ऑफ. बरोबर, प्रोमोशनल ड्रिवन, कारण प्रोमोटर इज गिविंग यू दॅट लॉंग टर्म विजन. त्या मनशाच्याच बरोबर रावतूय जाल्यार कळत की ताचें लक्ष जरी आकाशा कडेन आसत जाल्यार तो आर पार पळयता, तो फुडलें पळयता, गोंयचें भलें पळयता. आणि आजची तुमच्या सारकी नवी पिढी हातूंत जर प्रोफेशनलिझम जर भितर घालत जाल्यार नवें कितें तरी घडूंक शकता. तें तुमी अल्कॉनांतल्यान घडटना आमकां तें दिसता सदां. म्हणजे अल्कॉन इज ट्रायंग टू इनोवेट, अल्कॉन इज ट्रायंग टू बी अ ब्रँड बाय इट सेल्फ. म्हणजे तो पयली ब्रँड आशिल्लो 40 वर्सां भितर, बट ज्या पद्दतीचें प्रोफेशनलिझम ह्या तरणाट्यांनी, नव्या भुरग्यांनी चेअरमॅनाच्या छत्रछाये खाला हाडलां, म्हाका दिसता तातूंत खूब बदल जाणवतात. आज अल्कॉनान येवपी प्रत्येक प्रोफेशनल, प्रत्येक मॅनेजर, प्रत्येक वर्कर हो तुमच्या टीम एक मेंबर, तो टीम मेंबर असे कितलेच जाण आसात की स्वताचे मागीर तांणी धंदे सुरू केले आणि तुम्ही तांकां प्रमोटूय करता. अशा पद्दतीचे सक्सेस स्टोरीसा बद्दल कितें सांगा? हय, भरपूर ॲक्च्युली, बिकॉज आतां लास्ट 10-15 वर्सां इज अ स्मॉल टायम फ्रेम, बट हांव खुबशे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएट्स आनी हांकां मेळटा, वेरियस बिल्डींग मटेरियल सप्लायर्स एंड ऑल, who I realized were earlier working in Alcon. They also in a similar way took experience while working in Alcon. बरोबर. आणि मागीर तांचो स्वताचो तांणी धंदो सुरू केलो. आता अल्कॉनाची छत्रछाया आणि अम्ब्रेला ताचो तुम्ही काम करताय बरें, पण अल्कॉनाच्या व्यतिरिक्त तुमच्या तकलेन कितें फुडले प्लॅन आसा? म्हणजे फ्युचर प्लॅन्स. सो बेसिकली आमचो फोकस आसा इन बिल्डींग मटेरियल्स. व्हेरी गुड. आणि बिल्डींग मटेरियल्स आमी म्हणटा तेन्ना सस्टेनेबिलिटी इज वन थिंग विच इज कमिंग इन. ग्रीन मटेरियल हातून तुम्ही इवन चेअरमॅन बाब आता सगळीकडे वचत ते उलयतात अबाउट ग्रीनिंग. पयलीं ते नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट अँड रिसर्चा भितर ताणें गोंया भितर बरे टेक्नोप्रॅट्स तयार जावपाचे म्हणून खूब प्रयत्न केले.
तशें मुस्टी फंडा भितरूय प्रोफेशनलिझम हाडली, नवे IIT सारखे कोर्सीसा भितर भुरगे वच्चे म्हणूनय ते प्रयत्न करतात, आल्कोना भितरूय ते प्रयत्न करतात. आणि तुमचो सगळो फोकस आतां म्हणजे सिमेंट, कॉन्क्रीट, ब्लॉक्स हाच्या परस आता तुम्ही ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल हातून तुम्ही येतात न्हय, म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. तातूंत तुमचे नवे नवे प्रोजेक्ट्स कसले चालू आसात? सो आमचो रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विंग आसा अच्छा. कुणय, अच्छा. वेर वी हॅव अ डेडिकेटेड टीम along with association with certain professors, PhD professors and institutes like IIT and Goa College of Engineering and various technical institutes across India, where we are working on various projects. आतापर्यंत ताजो जो एफर्ट जाला हॅज ट्रान्सलेटेड इनटू आमी 4 पेटंट आमचे कडेन आसा. अरे वा. आणि ते 4य पेटंट आमी कमर्शियलायज केल्या आयच्या दिसा. सो दिस एक्चुअली एफर्ट स्टार्टेड वे बॅक इन 2006. Where one of our products is being supplied throughout India today. And all the 8 metros of India have our product as common. म्हणजे हे गोंया खातीर एक भाग्याची गजाल. गोंयचो गुणवत्ताधारक प्रोडक्ट, क्वॉलिटी स्टँडर्ड आशिल्लो प्रोडक्ट, आणि गोंयान जाका क्वॉलिटी हॉलमार्क म्हणटा अशे पद्दतीची खंवटो हे आस्थापन, आणि ताचो प्रोडक्ट आज सबंद भारता भितरल्या प्रमुख शारां भितर जर वचा जर जायत जाल्यार हें गोंया खातीर भूषण, सगळ्या गोंयकारा खातीर भूषण. सो तोच आमी फोर्स धरून बेजिकली, आनी तोच हें पळोवन मोटिवेशन पळोवन वी हॅव कंटिन्यूड टू डेव्हलप न्यू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स. सो खुबशे आमचे प्रोडक्ट्स जे आतां आमी डेव्हलप केल्या आनी पेटंट सुद्दां अप्लाय केल्या. फॉर एक्झाम्पल फ्लाय ॲश म्हणून एक थर्मल पॉवर प्लांट्सान जाता, इट इज अ बाय प्रोडक्ट. तो हरशी लँड फिल आनी पॉन्ड्सान ते डंप करतात. ताजे ऑल्टरनेट युजीस इन द कन्स्ट्रक्शन फील्ड ताजे आमी इनोवेट केल्या खुबश्यो एप्लिकेशन्स, रायट फ्रॉम युजींग इट इनटू कॉन्क्रीट, युजींग इट इनटू ब्लॉक मेकिंग, जे पयलीं आशिल्ले, पण वी ट्राय टू मेक प्रोडक्ट्स विच एनकरेजेस ऑर एनहान्सेस द यूज ऑफ फ्लाय ॲश काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, देअर बाय इन्स्टेड ऑफ जस्ट डम्पिंग देम अँड क्रिएटिंग लायक अ लँडफिल. आणि तो लँडफिलाक जाता किंवा तो एअर पोल्युशनाकूय मागीर इट कंट्रिब्युट्स. सो यू आर रियुजींग इट, तुम्ही ते रियूज करतात नवे प्रोडक्ट बिल्ड करपाक. बरें, आतां जे गोंयचे जे तरणाटे जे आसात ताणे नोकरी फाटल्यान न धांवता, आनी तांकां तूं एक मेंटेलिटी जर पळयत जाल्यार सरकारी नोकरी प्रत्येकाक जाय. आज जे इंडस्ट्रीच्या घराण्यांतल्यान जे येतात किंवा धंदा आशिल्ल्या घरांतल्यान येवपी तांच्याय भुरग्यांचो कल ना, आपण नोकरी करतलो, कन्सल्टिंगान वतलो, भायर वतलो, अमेरिकेक वतलो, पण गोंयान परतून येवन गोंयच्या मातये खातीर काम करपाक, गोंयची उद्योजकता वाडोवपा खातीर काम करपाक भुरगे आजकाल पळयना. तांकां तुमचो संदेश कितें? बेजिकली म्हजे विचार अशें आसा की एवरीबडी शूड ट्राय टू अंडरस्टँड देमसेल्व्स फर्स्ट आनी तांचे स्ट्रेंथ्स कितें ते, तांचे लायकिंग ऑर पॅशन कितें तें. सपोज आनी इंडिया इज बेजिकली आतां जे युएसाचे जे अट्रॅक्शन आशिल्ले ऑर भायर अट्रॅक्शन आशिल्ले, इंडिया इज ऑल्सो ग्रोईंग बियॉन्ड गोवा. आनी गोवा इज ग्रोईंग फास्टर दॅन इंडिया. या सो त्या हातून खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज जे पयलीं स्ट्रेट फॉरवर्ड नाशिल्ले ते आतां आसा. आनी तेच लोकांक एनालायज करपाक ऑर कोण भुरगे आसा तांकां स्वता समजपाची गरज आसा की आपली एरिया ऑफ इंट्रस्ट कितें, आपलो स्ट्रेंथ कितें, त्या एरियेन कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, थंय सद्या कितें मार्केट चल्ला, थंय कसलें कॉम्पिटिशन आसा, थंय कितें गॅप आसा काय ना, कितें बरें करपाक शकता गोश्ट. सो लायक दॅट वन कॅन स्पॉट ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी एकदां ती सपोज जाली जाल्यार स्लोली अँड स्टेडिली, कांयच शॉर्टकट नासतना वन कॅन बिल्ड द बिझनेस. बरोबर. पण तुमकां दिसता गोंयान धंदो करपा खातीर किंवा नवे आयडियाज पळय 40-50 वर्सां पयलीं अनिल बाबान सुरू केले किंवा तुमच्या वडिलांन सुरू केले, तेन्ना गोंयाक त्या धंद्याची गरज आशिल्ली. आज प्रत्येक धंद्यान भरपूर कॉम्पिटिशन वाडलां. पयलीं सिमेंट आनी कॉन्क्रिटाच्या क्षेत्रांत ACC बरोबर वचपाक पयलीं सगळें तुमी अग्रेसर आशिल्ले, म्हणजे यू स्टार्टेड दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस, म्हणजे तुमच्या फॅमिलीन, तुमच्या बिझनेसान. मागीर तुमी अंबुजा कडेन गेले. आज गोंयांत कितलेशे प्लेयर आसात. अशा कॉम्पिटिशन आसपी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत नव्या भुरग्यांक येवपाक संदी आसा? डेफिनेटली आसा. हय, आमी आमचेच एक्झाम्पल सांगता. दो वी मे बी अ रेप्युटेड कंपनी इन गोवा, आमचो एक प्रोडक्ट आसा तो टायल एडेसिव्स. ओके, तो आल्को फास्ट म्हणून आमचो अल्कोटेक कंपनीच्या अंडर आमी प्रोड्यूस करता. मुंबय आमचो प्लांट आसा.
आणि वी आर सप्लायींग थ्रू आउट महाराष्ट्रा अँड गोवा करंटली. आमचे विचार असा की वी ऑल्सो ट्राय टू सप्लाय इट टू अदर रिजन्स ऑफ इंडिया आणि स्लोली एक्सपांड द मॅन्युफॅक्चरिंग फुटप्रिंट ऑल्सो. थंय वी आर कॉम्पिटिंग विथ ब्रँड्स लायक पिडिलाइटाचे रॉफ or MYK Laticrate, which are giants. So if one is trying to place as a Goan entrepreneur starting in Goa with other Goan established companies as competition, मजे that situation asa on a larger level. So one has to take that challenge and one has to develop USPs or आपले कितें नवे कितें आसा तातून. We are also trying to develop our advantages of why our product say is we are confident of our product, how it can be more better to the end user than maybe other competition products. So तसो विचार करून सपोज डेव्हलप केले देर इज ऑलवेज सम स्कोप. हो, ब्युटिफूल. म्हणजे पळय तुमच्या एक्झिस्टिंग धंद्या भितर सुद्धा जर तुम्ही व्हॅल्यू एड जर केलो, तुमचो व्हॅल्यू चेनाक जर तुम्ही मातशी जर वाड दिली, मातसो जर पुश दिलो, जाल्यार तुम्ही तुमच्या घरचो प्रोडक्ट तुमच्या धंद्यातलो जे कितें तुम्ही धंद्यात आसा तातूंतय कितें तरी नवें नाविन्यपूर्ण अशें करूंक शकता. आज बरी उमेदीची गजाल गौरव बाब आमकां सांगता की ताणें डेव्हलप केल्लो तांच्या धंद्यांत डेव्हलप केल्लो प्रोडक्ट आज फेविकॉल किंवा जे वेगवेगळे तांची आस्थापनां आसा पिडिलाइट तांच्या बरोबर ते कॉम्पिटिशन करून एक नवो आपलें कितें तरी स्थान निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. आयच्या तरणाट्यांनी विचार करपाची गरज आसा आपल्या एक्झिस्टिंग धंद्या भितर, आपल्या बिझनस ग्रुपा भितर आपूण नवें कितें करूंक जाय. एब्सोल्युटली. नवें जर करना जाल्यार यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन. इन नवें ॲक्च्युली इवॉल्व करूंकूच जाय आणि दॅट इज वन ऑफ द कोर एरियाज ऑफ आवर फोकस इन आवर ग्रुप. आता एक तुमकां हे सगळें जाल्या नंतर एक पर्सनल क्वेश्चन विचारता, म्हणजे टू बी अ पार्ट ऑफ खंवटो फॅमिली इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू बी पार्ट ऑफ आल्कॉन अँड वर्क एज आय सेड, आल्कॉन म्हणजे फक्त एक कंपनी न्हय तर अनिल बाब म्हणजे एक स्वताचें एक विद्यापीठ तें एक युनिव्हर्सिटी ती ताचे कडेन बसल्यारूच दोन उतरां उलयल्यारूच तांचो फाटीर जर थाप पडल्यार म्हणजे एक सर्टिफिकेट घेवप. ताणें जर कितें जर सांगत म्हणजे कितें तरी एक व्हडलो लेसन, एक बिझनस प्लान तो किंवा एक बिझनसाचो कोर्स घेतल्या भशेन. अशा वेळाचेर नवें नवें शिकत आसतना नवें नवें करपाची धडाडी जी तुमी शिकतात तांचें विजन कितें आसा तुमच्या खातीर? वॉट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू नाव? ही बेसिकली गिव्स अस अ व्हेरी क्लियर आयडिया की म्हणजे द विजन इज व्हेरी क्लियर, हेच कर किंवा तुका जाय ते कर. ना ही इज नॉट व्हेरी म्हणल्यार रिस्ट्रिक्टिव्ह इन हिज अप्रोच की तुम्ही हेच करा. ही इनफॅक्ट करंटली ही ऑल्सो गायड्स अस ऑन अपकमिंग ऑपॉर्च्युनिटीज अँड आयडियाज and he is always open receptive to आमचे कितें थॉट्स आसा. सो आमचे कितें सपोज नव्यो आयडियाज आसा स्पेशली टेक्नॉलॉजीन AI इंटिग्रेशन इनटू आवर कायंड ऑफ ब्रिक अँड मोर्टार बिझनेस, ह्यो सगळ्यो गोश्टी यू नो ही ऑल्सो एनकरेजीस. सो पॉयंट इज दॅट ही इज व्हेरी ओपन आणि आमचे विचार म्हणल्यार रायट नाव माय सेल्फ आकाश वी ट्राय टू डिस्कस. आमी टोटल कलेक्टिव्ह एक फीडबॅक घेता लोकांचो, आमच्या टीम मेंबर्सांचो, आणि ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. सो इट इज बेसिकली कम फ्रॉम की जितले वेरियस ओपिनियन्स आमी घेता ताजे वयल्यान आमी स्लोली मागीर एक रोड मॅप ऑर हें डिसायड करता. आता ह्या आयज गोंयांत ज्यो फॅमिलीज आसा आनी फॅमिली भितर जे धंदे करपी फॅमिलीज ज्यो आसा तांच्या भुरग्यांक तुजे सजेशन्स आनी तुजो सपोर्ट सिस्टम कितें आसा? म्हजें सजेशन इज बेसिकली टू कीप ऑन गोईंग बिकॉज एवरी डे इज नॉट द सेम. आनी धंद्यान जाल्यार सामकेंच वेर इट्स कायंड ऑफ गेट्स टफ sometimes, but to keep at it because when you are also in a leadership role तुका मोटिवेशन दिवपी चड लोक नासता. बरोबर. बाकीच्यांक आमी सगळे आमच्या टिमीक मोटिवेशन दिता, वी कीप ऑन पंपिंग देम. तुमकां मोटिवेशन आमकां मोटिवेशन कोण दिना. सो बट यू हॅव टू सेल्फ मोटिवेट युअरसेल्फ, गेट अप एवरी डे अँड कीप ऑन ट्रायंग एज लॉंग एज यू हॅव अ लॉंग टर्म विजन आणि थॉट प्रोसेस and that you are doing your things systematically. आज जर कोण इंजिनियर असत, ताका जर टेक्निकल बॅकग्राऊंड असत आणि कन्स्ट्रक्शनाच्या फिल्डात म्हणजे तातूंत तुमचो फोर्टे किंवा हॉटेलिंग हातूंत तुमचो फोर्टे आसा, सर्व्हिस ओरिएंटेशन तातूंत तुमचो फोर्टे आसा, प्रोडक्शन, मॅन्युफॅक्चरिंग, सप्लाय चेन, लॉजिस्टिक्स ह्या सगळ्या क्षेत्रा भितर आसत. एक जर नवो जर भुरगो आसत आनी ताचे कडेन जर नव्यो आयडिया आसत आनी धंद्याक सपोर्ट जर ते सीक करता,
किंवा मेंटॉरशिप सीक करता, आर यू अवेलेबल? डेफिनेटली. आम्ही ऑलरेडी आमच्या टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्सा बरोबर सायन केला आयच्या दिसाक. अच्छा. आणि वी आर एनकरेजिंग द स्टुडंट्स टू कम टू आवर एस्टॅब्लिशमेंट्स. व्हेरी गुड. म्हणजे जर तुम्ही जर टेक्नॉलॉजी बॅकग्राऊंड जर तुमकां आसत, इनोव्हेशन जर करपाक जर तुमकां जर जाय, नवें कितें जर टेस्ट करपाक जर जाय, नवे आयडियाज टेस्ट करपाक जर जाय, आनी तुमकां जर दिसता जर तुमच्यो आयडियाज पेटंटेबल जर आसत, तातूंत कितें तरी जर नवें आसत जाल्यार खंयच्या ग्रुपा कडेन केन्नाय तुमी गौरव बाबा कडेन डिस्कशन करपाक शकता. आनी ते म्हणटा की मेंटॉरशिप दिवपाक आय एम अवेलेबल. बरें, त्या भायर गोंयच्यात न्ही जर भारतांतल्या नामांकीत इन्स्टिट्यूटा बरोबर तांचे MOUs आसात, तांच्या लोकां बरोबर ते काम करतात. जर अशें जर नवें जर तुमच्या जर कल्पना जर आसत जाल्यार मुजरत तुमच्यो कल्पना घेवन जर तुमी गौरव किंवा आकाश किंवा अनिलबाई जर कडेन जर तुमी उलयले किंवा खंयच्या ग्रुपा कडेन जर तुमी टायअप जर केलो, जर टचान जर रावत जाल्यार योग्य मार्गदर्शन तांचे कडल्यान तुमकां मेळपाक शकता. तांचे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट जे युनिट जे आसा, कुणय म्हणला तुमी, त्या कुणय जर कितें चलता हें जर तुमकां पळोवपाक जाय, दे मस्ट बी ऑलवेज यू आर रेडी टू वेलकम देम. एब्सोल्युटली करेक्ट. नव्या जनरेशनाक कितें संदेश? यू आर यंग, यू नो वॉट आर देयर प्रॉब्लम्स. जेन्ना एड्युकेशन कंप्लीट जाता जनरली यू आर स्टील क्ल्यूलेस. फ्रँकली स्पिकींग, म्हज्या स्वताच्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान सांगता. आय न्यू दॅट आय हॅड टू गेट इन टू बिझनेस अँड ऑल, बट एक स्वताचो विचार, स्वताचो रोड मॅप तेन्नाय क्लियर नाशिल्लो. नॉर युअर एड्युकेशन यू आर फुल्ली एबल टू कॉम्प्रिहेंड इन टू द प्रॅक्टिकल वर्ल्ड. बरोबर. सो म्हजो असो मेसेज आसा सगळ्या भुरग्यांक की वायल यू आर इन युअर एड्युकेशनल इयर्स, जाता तितलो इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स खंय मेळटा, इवन थ्रू एन इंटर्नशीप, इवन थ्रू आय मीन कायंड ऑफ हॅविंग युअर मॅनेजमेंट ऑफ युअर इन्स्टिट्यूट टू टाय अप विथ इंडस्ट्रीज लायक अस, टू कम विजिट, learn our processes, learn the actual real life issues, problems, आणि कितें सोल्युशन डेव्हलपिंग मेथोडॉलॉजी आसता, कितें कॉन्सेप्ट आनी अप्रोच आसता, तो सगळो मेळोन मातसो तुमकां इनिशियली हेड्स अप बरो मेळटलो. थंयच्यान तुमकां एक्सपोजरूय मेळटलो रियल लायफाचो, आनी थंय तुमकां कळटलें की मे बी वॉट इज माय एरिया ऑफ इंट्रस्ट. थंयच्यान तुमी बरो विचार करपाक शकतले की वॉट इज द एरिया आय वॉन्ट टू परस्यू. वा, सुंदर. आज एक बरो विचार आमकां आमचो गौरव बाब खंवट्यान आमकां दिलो फ्रॉम आल्कॉन ग्रुप. गौरव बाब इज अ प्रोफेशनल, फॉरेन एज्युकेटेड, MBA गोंयांतल्यान तयार जाल्लो इंजिनियर, आनी गेल्या 12-15 वर्सां आपल्या धंद्या भितर आपलें नांव तो एस्टाब्लीश करपाक प्रयत्न करता. आज ताणें एक बरो संदेश दिलो, जर तुमी असल्या बॅकग्रावंडांतल्यान जर आसत, प्रोफेशनल टेक्निकल बॅकग्रावंडांतल्यान आसत जाल्यार टेक्निकल एक्सपोजर मातसो घेयात, इंडस्ट्री बरोबर काम करात, थंय अनुभव घेयात, थंय नवे विचार मांडात, आणि आपले अनुभवाच्या शिदोरी घेऊन भायर जर स्वयंपूर्णते कडेन जर तुम्ही गेले, फक्त काम करपाची तयारी जर मनाची आसत, आज ते एका व्हडल्या घराण्यांतल्यान येवन सुद्दां स्वता काम करतात आनी तितले काम करपाची अपेक्षा तांचे चेअरमॅन तांचे कडल्यान दवरतात. तांकां गोल आसात, तांकांय टार्गेट आसा. अशें न्ही की फलगां मारूंक संबंद दीस टायमपास करपाक तांकांय शक्य आसा, पण तें पॉसिबल जायना. जर तुमकां जर ग्रोथ जाय, बरो पुढार जाय जाल्यार तुमकां स्वताच्या धंद्यांत सुद्दां हात तांबडे करचे पडटलेच. काम करपाची, कश्ट करपाची तयारी जर दवरत जाल्यार नवी शिखरां तुमी पादक्रांत करपाक शकतात. होच मॅसेज गौरव बाब खंवटे आज आमकां सगळ्यांक दिता. गौरव बाब, आमकां खूब बरें दिसता तुमचे कडेन उलोवपाक, कारण तुमी आज नव्या जनरेशनाक रिप्रेझेंट करतात. नव्या भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स, तांकां कितें ते मनाक तांचे विचार येता ते तुमी जाणात, आनी योग्य पद्दतीन मार्गदर्शन तुमी तुमच्या उदाहरणांतल्यान तुमी केलें. म्हणून आमी म्हणटात स्वयंपूर्ण जायात, स्वयंपूर्ण गोवा फुडें हाडपाक स्वयंपूर्ण युवाची गरज आसा. अशेंच एक स्वयंपूर्ण युवा आज आमचे बरोबर आशिल्ले बाब गौरव खंवटो. गौरव बाब, अशेंच नवे दालनां तुमकां उक्ती जावं, गोंयच्या औद्योगिक मळाचेर तुमचें नांव जावं, आनी आल्कॉन ग्रुप तुमी फक्त भारतभरच न्हय तर भारता भायरूय व्हरूं हो हावेस आमी बाळगितात. आनी ह्याच विशयाचेर, ह्याच मुद्द्याचेर आज आमी हांगा थांबतात. पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत, फक्त गोमंतक टीव्हीचेर.